भद्रं कर्णेः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाशभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 ओम संयमीन्द्र गुरुले चरणधरा संयमीन्द्र गुरुले चरणधरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा संयमीन्द्र गुरुले चरणधरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य परमहंस है परमाचार्य परमहंस है परमाचार्य गुरुवर्य आमगेले अधिपति जानसिले ಸಮಯವೇಂದ್ರತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂಗೇನು ಅಂಗ ಸಕ್ತಾಂಗೆ ಅನುಗ್ರಹದಿಂ ಚಾಸಿಲ್ಲೆ ಏ ವೇಳೆರಿ ತುಂಗೆಲ್ ಸರ್ವಾಂಗೆ ಮಠ ಮಿಗ್ಗೆಲ್ ಮನ್ನಾಂತು ಅಂಗ ಕಮ್ಮಟಿಕಾರಾಲೆ ಸಕ್ತಾಲೆ ಮನ್ನಾಂತು ಉತ್ಸಾಹು ಆಘೋಷು ಸಗ್ಗ ಚಮಕದ प्रथम जानु अंग प्रार्थना अंग आलापन के लिए अंगल श्रीनिवास बड़मान अर्थपूर्ण जानसिल्ले त्या प्रार्थने अंगनते ऐश्वर्य जान एक शुरुआत मळ्ळी तका अनेक पादपूजे केली तेवेंच आंजान केली अक्का स्वागत आशंसिंची कुर्च बगे जानु विनोद कमत मम्मा ट्रस्टी जानसिल्ले अनुग्रह चैरिटबल ट्रस्ट आचे ट्रस्टी जानसिल्ले श्री विनोद कमत मम्माग आदर पुरस्सरम ए वेदिरपेद गणपति के व्यास रघुपति के मनान स्मरण कोरनो काशी मठाचे गुरु परंपरे मुखारी साष्टांग नमस्कार कोरनो आता अंगे येऊन पावलेले काशी मठाधिपती श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वामी आले चरणकमलांकडे साष्टांग नमस्कार कोरनो हे स्वागताचे चुरकी कोरून പെട്ടെന്ന് തീർത്ഥകർത്ത ഏക ചടങ്ങുകളെല്ലാം करता म्हणून संगुनामते चടങ്ങാച്ചിന് वता अनुग्रह चैरिटबल ट्रस्ट म्हणून सांगना आपण पेट्टन उडगासता एक 2-3 नम्म ते सांगून जायना आका प्रेरण दिल्लो के रंगभट म्हणलो आळू ताणे कोरनेमचे सगळे प्रायव्हेट जान कोरनेमचे सगळे चैरिटबल एक्टिविटी ताका एक चट्टकूड जाम कामळेल खातीर 30/5/1997 5 जाण कूडी जावनो आरांबिले ते नॉर्मल जावनाशिन 2 चढंगाजाम चमकून वताने ते जाल्ल्यानंतर आमगे प्रभाकर मम्मान मुखार सोरनु आका वेगळें एक डायवर्शन दिलें थंग सुकून त्या एक्टिविटी चड जावन येयल्या ताजे प्रकारे 5/8/2022 ट्रस्ट डीडांतू रूल्स आंतू सगळं ഒരുപാട് अमेंडमेंट जाम कामून सांगून ते अमेंडमेंट कान घेवन ओड स्वाम्याला आशीर्वादांनी कान घेवन ते एक जावन सेट जावन येयल्या आज ये निलेर पावलेलें आसा प्रथम जावन हांगा आमगेली विनंती स्वीकार करून हे 25 वर्षाची सिल्वर जुबली म्हणून सांगुयात ताजे चडंगा बगे आमकां आशीर्वाद करूं पावलेले संयमेंद्र तीर्थ स्वामी आले
चरणकमलांकडे साष्टांग नमस्कार करून विनंती रूपेण विमृत रूपेण हांव स्वागत करता. मागीर आतां आमची कुट्टां नातिल्ल्या वेळार हांव एक उडगास करचे बेगे मात्र सांगून वता हाजे एक्टिविटीज हांव मुखार आशिल्ले. एक हांव ओड्डोळ सांगिल्लें म्हणटा हाका प्रेरणा दिल्लो रंगबडमामू. मागीर बडमम्मान सगळ्या कैऱ्यांतूय कुट्टां रपताली. बडमम्माल बायल गीता रंगभट तांणी दोगेय लागले आशिल्ले एक समयाचेर आमकां सोडून गेल्लीं. मागीर हाजें बूस्ट वाडूंक कारण जालें न्हय प्रभाकर परोब मामू. ताजें हें येयलें न्हय दयानंद कामत मामू नर्मदा दयानंद कामत मामू. तें एक्टिविटी डेवलप जावन जमच्यानीक मागीर हाजें सेक्रेटरी म्हळ्यार पोस्टारी गोपीनाथ नायक माम आशिल्लो. हाजे सगळे कैऱ्याकय मुखार सोड च्या कोण कोर वतालो. तशें एक ट्रस्टाचेर आशिल्लें मेन एक्टिविटी आशिल्ली हातूं उतलीं जाण आमकां सोडून गेल्लीं आसय तांकां मनान स्मरण करता. आनीक हांगा हे आयचे हे चडंगाक हे नर्मदा दयानंद कामत म्हळेलें एंडोमेंट फंड म्हणून आसा ताजे आतांचे एडमिनिस्ट्रेटीव एक्सिक्युटर्स जे आमचे आशिल्लीं तेगे जाण हांगा पावलेलीं आसय. SR कामत मामू रघुनंदन मामू आनीक रघुत्तम माम आनी तेगे पावलेलीं आसय. तांकां तेगांकय अनुग्रहा पेरयलें हांव स्वागत करता. ते नंतर आयचे हे प्रोग्रामाक एर्नाकुलम तिरुमला देवस्थान कोचीन तिरुमला देवस्थान केरळा GSB महासभा ताजे सगळं उत्तराधिपट जाल्ले नाळ येयले आसय. एकेकल्यांनी नाम काण सांगना म्हूण मात्र एकेकल्याकी प्रत्येकम स्वागत करून हांव प्रत्येकम स्वागत सांगता. मागीर सवितमाई प्रभाकर मम्मानी एक्टिविटी करच्यो सगळं फुल्ल आमकां जे आमकां जाल्लो सहाय केलेलो प्रभारमा बायल सवितमायेक पावलेले आसा. सवितमायेकय अनुग्रहा पेरयलें हांव स्वागत सांगता. सवितमाई ते काळाक GSS वनिता विभागाचे प्रेसिडेंट जावन जायते काळां आशिल्ली. ते एक एक्सपिरियन्स येवन जायते कुडकायरी करूंक आमकां सहाय पावलेलो आसा. मागीर आतां हें सांगिल्लें म्हणटा हाजे प्रोजेक्ट्स जे हांव न्हू कर्नाकोड कोच्ची हेजकम्मळ सगळे हांव जायते प्रोग्राम्स चमकता. ते प्रोग्रामाचे एक युनिटाचे युनिट कमिटी मेंबर्स ट्रस्टाचे ट्रस्टीज आनी सगळ्यांक येवन पावलेले आसय. तांकां सगळ्यांक हांव मिगेल नामारी स्वागत करता. त्या नंतर आज हांगा येवन पावलेले सगळे युनिट्सांतले मेंबर्स वॉलंटियर्स हांगा राबिल्ल्या हाजे पूर्व हांगा हाजे बेनिफिशरीज हे एक्टिविटी केलेल्या पासून बेनिफीट मेळ्ळे न्ही तशी तांगेले कुटुंब सगळे पावलेले आसय. तांकां एकेकल्यांकय प्रत्येकम हांव स्वागत करता. आनीक येवन पावलेले सर्व महाजनांकय हांव अनुग्रहा चॅरिटेबल ट्रस्टा नामारी स्वागत करून मुगे 2 उतर राबयता. नंदी कामत माम. आनीक रिपोर्ट आवतरंत आमकां कळटा स्वाम्यान आमकां दिल्लेले मानव सेवा म्हळ्यार ते माधव सेवा आतां म्हळें ते स्लोगन मनान दवर मुखार वेचे अनुग्रहा चॅरिटेबल ट्रस्टाचे प्रेसिडेंट जावन आसले श्री R भास्कर शणै मामाक रिपोर्ट आवतरण करचे बेगीक आदरान आपयता. हांगा ग्रामदेव जावन आशिल्ले कर्नाकोड वेंकटपती के नारायण देवा के तशीची श्री काशी मठ संतान सगळे गुरू परंबे आमगेले गुरुले वृंदावना कडेन कोची श्रीमद सुकृतिनंद स्वामी वृंदावना कडेन हरिद्वारा आशिल्ले आमगेले श्री सुधींद्रतीर्थ स्वामी वृंदावना कडेन साश्टांग प्रणाम करता. हांगा विराजमान जावन आशिल्ले काशी मठाधिपती श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वामी अल्पय्या चरणां कडेन हांव नमस्कार करता. हांगा येयलेले सर्व मलगड्यांक नमस्कार करता. भावंडांक सगळ्यांक नमस्कार करता. आज अनुग्रहा चॅरिटेबल ट्रस्टा मात्र न्ही आमगेले समाजाक सगळ्याक एक संतोष जावन आशिल्लो एक दीस होता. तांचो स्पेशल जावन सांगत जाल्यार कर्नाकोड गांवांत आज श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वामी येवन
आमकां अनुग्रह करून मेळ्ळेले व्हडलें एक भाग्य म्हणून आमकां दितात खंयचे एका गांवांत अशी एक उणे समया भितर एक 3 प्रोग्राम्स स्वाम्यान चोंकूंक म्हळ्यार एक रेयर ऑपॉर्च्युनिटी आमकां कळटा आज स्वाम्यांक येमचे फुडें आमकां प्रकृती जाम नाशिल्लें रूख चांगपण आमकां चांग वायू दिवचें एक स्थळारी धन्वंतरी एक प्रतिश्ठा श्री आशिल्ले कडेन तांगा वचून स्वाम्यान ब्लेसिंग्स दी न्हू आमी जीवन करचे वेळेर आमगेले भावंडांत चाम बुद्धिमूट आशिल्लें कश्टपाड आशिल्लें आमगेल्या भावंडांक सहाय करचें एक अनुग्रह चॅरिटेबल ट्रस्टाचें एक प्रोजेक्टांत येवन तशीच फाय आमी देह हसोवन वचना फडेन आमी आमकां देवांत वैकुंठांत वचूंक ते बगे आमकां स्पिरिच्युअल जावन आसा आमगेलें देवळ हें जावन ते देवळा कडेन वता तसोन एक प्रकृती आमगेल्या जिवितां आशिल्लें बुद्धिमुटांत आशिल्लें एक प्रोजेक्ट आमकां ഏറ്റവും धन्य जावन आशिल्लें देवळ हे 3 जाणांक कवर करून आशिल्लें स्वाम्यान एक संदर्शनम एक रेयर जावन म्हाका दिसता व्हडलो संतोशूय म्हाका दिसता स्वामी आमकां कळटा वसंतोत्सव हांची कमळ चांगल्या रुपेन चमकून आसा आमी सगळे ताजो भाग वता स्वाम्यार व्हडलो एक दिग्विजय हांची कमळ हेंचे आवता जाल्यार आजी कर्नाकोळ ह्या गांवांतून हुलसाव चोयना फुडें नेरते दिग्विजय हांगा कर्नाकोळ स्वाम्यार जातावे म्हळें एक संतोशान आशिल्लें एक तशें एक वातावरणय म्हाका दिसता ट्रस्टा पासून आशिल्लें आमगेले विनोद मामान सांगिल्लें 1997 आरंभीन 25 वर्सां जावन 27 वर्सांनी आमगेले सिल्वर जुबिली हेंच्यांनी एक सिल्वर जुबिली 45 वर्सां म्हळ्यार इन्स्टिट्यूशनां सगळ्या व्हडली प्राय न्ही 100 years 150 years आशिल्लें इन्स्टिट्यूशन्स नाल्यार देवळां 300-400 सगळें आशिल्लें एक चरित्र आमकां GSB समूहा आसा जाल्यार हे 25 वर्सांतून अनुग्रह चॅरिटेबल ट्रस्टाचें एक प्रवर्तन चोयलें म्हूण आसल्यार उतले सान वेळेर उतने सान जावन आशिल्लें एक ट्रस्टान व्हडलें कांय केन्नी म्हूण हांव सांगूंक आग्रही जायना जाल्यार भोवन कुटा कांय सस्काणकीन आमगेले जनपदांक सहाय जमते रितीर आशिल्लें भोवन कुटा कांय आमकां कोरू जाल्लें म्हणून आमी कोरून येताय म्हळें तें दुसरें सांगचें तें हेतून प्रधान एक वेळें 2 वेळें केन्नाय कांय न्ही ते 25 वर्सां आजी आमी तें कंटिन्यू करून येताय चोडोवन येताय नंतर आमकां खंयचें रब्बमच्या जाल्लें ना म्हळें तें कांय आलोची करतरी आमकां व्हडलो संतोश दिसता जाल्यार हाजें सगळें प्रधान आमी सगळें देवान एक टूल्स म्हूण सांगुया तुतनेच आमी करताय आमगेन कांय कळ्ळी न्ही देवाल सगळें आमकां आशिल्लो विश्वास देवाल अनुग्रह तशीच सुधीन आमगेले काशी मठाधीश जावन आशिल्ले श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वामी आले आतां जाल्यार श्रीमद सम्यनंद स्वामी आले सगळे आशिर्वाद हे ट्रस्टा उत्तुल पुरस मेळ्ळो असं म्हूण हांव सांगत म्हूण आसल्यार ताज्यान मात्रांत आमी तें केन्नाय नासल्यार तें सगळें आमकां कोरू जाल्लें म्हूण विश्वसीत आमचें हांव मात्र न्ही आमगेले कमिटी आमगेले ट्रस्टा कमिटी सगळे विश्वसीत जाताय ते लेखा स्वामी आले अनुग्रह म्हूण सांगीन जाल्यार 97 आरंभात मोदल सुधींद्र तीर्थ स्वामी आले की आमी अशें एका ट्रस्टा आरंभीन म्हणून ब्लेसिंग्स ते दुसतोट आमकां मेळ्ळो आसा जुलै 2005 कोच्ची एक 38 फ्लॅट घर नातिल्यांके परम नातिल्यांके बगेक दयानंद मामान बरोवन दवरले प्रगारी फातोर घालूक श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वामी येयले आमकां कळटा महाबली लेखसांनी काणी वामनान 3 पावल जाम काम म्हूण सांगून एक दिनेंत महाबलीन जाल्यार दयानंद मामान कोण निमगून नातिने नातिल्यांक चोवन तांणी ते कोची केरीन देखून आमी अन्नदान करून वताय ते कोण कोण आमी दिताय म्हूण 5 जाणां चोवंक म्हणून वच्चे आनीक तांकां दिक्केलें ना तांणी रब्बूचे ते दिक्कून तांणी ना जाल्यार तांगेले ते विल्ल्यारी शेल्टर प्रोजेक्ट घर चांग घर
जनपदान हायजीन जाम चांगरी दिरे रब्बू का मला तयार थारी तांगेला विल्लारी तनी बोरोन दवरपै ते प्रकारे तनी नाय जाल्यारी प्रभाकर मम्मा हदीन एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स एन्नु आज 140 परम जन थंग रब्बूनसे 2005 थंगे आमकां भूमिपूजन करून दिलेलें तेचे स्वाम्यांनी 2007 जानेवारी हांगा हें प्रोजेक्ट उद्घाटन केलें आजी आमकां सगळ्यांगे कर्नाकोट आशिल्ले प्रत्येकम तुमकां सगळ्यांगे उडगास आसा चांग एक सगळेंचे जन अशेचे ओळाम भोर बसून स्वामी तावळी आंबलमेड रस्त्यार आशिल्ले तेंचे आमनासीन एक 3-4 मास रस्त्याक काडला पण आसे आदीचे प्रोजेक्ट स्वाम्यान सांगलें आमी उतले मासी आज रे हे रुमा भायर पांय दवरताय सांगलें फर्स्ट प्रोजेक्ट हांगा कोण नातिल्ले आमगेले बैले मनशां रब्बूच्या जे उंचार जावन आशिल्ले एक सेटअप आसा तें रब्बूचें हें तें मेन प्रोजेक्ट हॉल आनीक वार्डीक न्ही कोण नातिल्ले अम्मारांक नाल्यार चलयांक थंयसर रब्बून हेंचें एक प्रोजेक्ट तें आज्जें उद्घाटनाक स्वामी ते दीस येयले येवन बसून भोरगड्यांक सी दिकून सब दिकून भोरगड्यां बेसलेले स्वाम्या एकल्यागेन सण्ण बाद येयले वचेवळे सांगताले आमी उतले उलोवंक म्हूण येयलेले न्ही पश्य सब चमच्यांनी आमी उलोवंक गेले म्हूण उतले काय आनंद आमकां जालो उतले जनपदा दिकून एक ते स्वामी कांय नातिल्या बगे केल्लेलें एक प्रोजेक्ट उद्घाटन करूंक स्वाम्याकच देहाक रस्त्या सांगिल्ले समयारी तेंचे आमनासीन आदीचे एक प्रोग्राम जे स्वामी येयले म्हूण आसले रे आमगेले समाजांत आमगेले बगेक प्रत्येक वीकर सेक्शना बगेक बुद्धिमूट आशिल्ले मनशां बगेक उतून मात्र स्वाम्याल मनांत एक कंपॅशन ना म्हूण आसले रे तांकां आशिर्वाद कोरता तांकां चांजे आमकां तांगे बगेक प्रोजेक्ट केल्लें आसलें आमी वचून तांकां आशिर्वाद कोरता म्हूण स्वाम्यान दिसून येता म्हूण सांगितलें आमचेर सगळें स्वाम्या उतूल प्रीती आसा म्हूण आमकां मनाक कोरयात तेजे वर्ष समयेंद्र स्वामी एका विसिटाक तेजे ओरियंटल आमच्यांनी आमगेन सगळें प्रोजेक्ट खंयचे सगळें आसा म्हूण चोमचे समयारी हांगा एक एम गेलेले तें एका कॅशुअल विसीट एक फॉर्मल विसीट न्ही आसा अशी येयले हांगा ती सगळें आसा म्हूण चोम गेलेले ते 2007 2008 सुदीन जाता स्वामी आनीक दयानंद अपार्टमेंट भूमिपूजन केन्ने उद्घाटन आमकां करून चेराल सुगंध स्वामी उद्घाटन आयलेले तुतूल धुर सुकून स्वामी ते हाका उद्घाटन आयले म्हळेले मना बरें जून 2008 हांव एक बेंगलोर वचानीक स्वामी सम्यमेंद्र स्वामी हांगा बेंगलोर आसा सकाळी पुज्य जाम बसून एक भजन जालें स्वाम्यान सकाळी आमचे सगळे एक सब्जेक्टा बसून उलोवप आसा चमच्यांनी म्हाका दिकिलें तर स्वाम्यान सांगिलें परोपकारार्थम इदम शरीरम म्हूण सांगीन जाल्यार इतली म्हळें आमकां तें सांगून दिवचें कोर्टांत हे अनुग्रहा चॅरिटेबल ट्रस्टाचें आमगेले प्रवर्तना पासून नर्मदा दयानंद तांणी केन्ने कॉन्ट्रिब्युशना पासून प्रभाकर मम्मान दिलें गायडन्सा पासून हांव तुले एक ट्रस्टी जाल्यार सरी आमगेले ट्रस्टाक इतली सगळें प्रवर्तन आसा म्हळें हांव स्वाम्याले सुकून आयकुचे समयारी म्हाका तें नवें म्हूण दिसना तुतूल पुरोसी स्वामी सम्यमेंद्र स्वामी आमगेले ट्रस्टा हे विशयांत मनाक करून आसा म्हळें तें आमकां व्हडलो संतोश जावन आशिल्लें एक कैरींद मे 2011 सम्यमेंद्र स्वाम्याले आमी विनंती दिवची आनीक हांगा आमी दादुले बायलो ज्यान रब्बू आसीन एक सेटअप आशिल्लें तर गव्हर्मेंटान सांगिल्लें तशी पटी आमना दादल्यान जाल्यार वेगळें बिल्डींग जें आमकां ते मदीं आमी भितर सरी रब्बोंच्या पणा सेपरेट बिल्डींग जें आमकां सेपरेट प्लॉट जें आमकां दादल्यान बायलांक वरिकिलो लागीं रब्बोंच्या पणा म्हूण स्टॅट्युटरी जावन तांणी रुल्स हाडलें ते लेखान दादल्यान बगे म्हूण सांगून आमी कोची एक प्रभाकर ज्योती म्हूण केन्ने तांकां तशी भायर साकून कोण येतल्यार तांकां रब्बू आसीन एक संविधानम रूम्स आमी केन्ने आसा तांकां एक सान हॉल आसा पंपसवन खंय सांजसानेज पाळ्यान दवरप व्हड हॉल काडूं जावना तिल्याळांक मिडल क्लास लोवर मिडल क्लास पुअर अशें अशें सेक्शन्स भोर जाणां तांगे ते सांजसानेची संतोशान तांगेले ते चाडंग घरांत उस्तायना घर कडेन हाडां उरदिल्ल्या बेसोमच्या जायना तशी आशिल्ल्या हाडां तांगेन करताय तसताना एक प्रोजेक्ट आशिल्लें आमकां सम्यमेंद्र स्वाम्यांनी अनुग्रह करून दिल्लेलें तें हांव उडगास करता 15 डिसेंबर 2015 हांवें म्हगेले बापायकून
एक वाळकेश्वर घेणे स्वाम्याक दिक्वसेन भाग्य मेळ्ळें स्वामी मुक्ती आमचे एक मास पुढत हांगाचे कस कसन प्रवर्तन म्हणलें सुधींद्रा मेडिकल मिशना बाप्पा सांगेन ट्रस्टा पासून हांव सांगाता 14 मिनटां स्वामी निमगीताय आमी सांगताय योचे विशय जन बुद्धिमोट जावन नासलेल्या तांकां इतली सगळें करताय नाजाल्यार कशी कोरका स्वामी आले केदां म्हणनात सुधींद्र तीर्थ स्वामी आले तशीच समय स्वामी आले आमगेले जनाक कशी चांग कोरका म्हणलेले एक विशय मात्र तांगेले मनास तांगेले ब्लेसिंग्स आसता जाल्यारच आमी कसलेंय कायरिंगे मुखार वता म्हणून जाल्यार तें सगळें आमकां चांज मुखार वता म्हणलेल्यान तो आमकां दृढ विश्वास आसा आज आनी स्वामी हांगा येयलेले आमगेन एक सिल्वर जुबिली जाल्ले स्वामी आमकां आनी कशी मुखार वच्यो आमकां एक आशिर्वाद कोरका म्हूण सांगेल बगे मात्रंत जाल्यार तूं भितर आमी केलेले जावन आसले प्रोजेक्ट सांगत म्हूण आसल्यार आदीम जावन न्हू दयानंद मामा आशिल्ले समयार तांगेले धर्मपत्नी नर्मदा अक्का माई तांणी कडेन जेमच्यांनी तांगेले नांवार तें कोरका म्हणलेले आग्रोह येवो पळय आमगेले प्रभाकर माम तुमकां सगळ्यांक कळटा आमी प्रेसिडेंट माम म्हणटा सांगप सगळें ऑर्गनायजेशन स्वामी आले प्रेसिडेंट म्हणलेले ते स्थानार सुधींद्रा मेडिकल मिशन खे कुलदेवता खे ओरिएंटल खे तसे सगळे प्रेसिडेंट जावन प्रभाकर मामा हादीन इति कोरका म्हणून सांगेले वळेरी आमचेले निमगप जावं पळय आमगेन एक प्रवर्तन प्रभार म्हाका कळटा न्ही 4-5 वर्सांचें आमचेले निमगप पळय तशीच आमी सांगेन प्राय जावन कोण नातिल्ले नाजाल्यार एकलीन जाल्लेले बायल मनीस आसल्यार तांकां राब्बू अशें एक सौकर्यात आमगेले हातून ना खारे आले नाजाल्यार बाकी आशिल्ले कम्युनिटीले अंतू वचून राबता प्रभार मा तसं एक प्रोजेक्ट हांगा आसा म्हूण सांगून सुधींद्रा मुखारी भाग्यान तेवें देवालयांचे व्हडलें ब्लेसिंग्स आनी स्वाम्याल ब्लेसिंग सुधींद्रा मुखारीची एक प्लॉट मेळ्ळो पळय तांकां डॉक्टर नर्मदा दयानंद कामत सिनियर सिटीजन होम म्हूण सांगून आमी 2003 तें प्रोजेक्ट हाडप जालें ताजे फुडें अन्नदान म्हूण सांगून कोची आमी आरांभिलें आज चोंकून आसा 2002 दयानंद अम्मान स्पॉन्सर केलें आद्यचे स्कीम आतां अन्नदान आज हांगा आमी एक जेवण कांय ना म्हूण सांगूचें कोणूय खंयच्यो मनीस येता म्हूण आसल्यार ते दिसाक दनपारांचें एक जेवण आमी आजी हांगा दिवन येतात ताका आज आतां 20 वर्सां 22 वर्सां जालीं तें चोंकून आसा तें जालें परंतु आमी एक अनुग्रह संदेश म्हूण 2003 आरांभिलें आमकां कळटा एक 2000 ते समयार सगळं आमगेले समाजांत रुमर्स म्हूण सांगीन जाल्यार सत्य इतलें म्हूण कोळ ना तिणें एक उठ सांगून भोमचे वळेरी इन प्रिंट सत्य इतलें आमगेले समाजां इतली चमकता इतली किशेरी म्हूण सांगून इन प्रिंट आजच्या सर्कुलेट केन्ना एक अनुग्रह संदेश म्हूण आमी स्टार्ट केन्ना तें जाले परंत अशीची हे बायलां रब्बन जावन सांगीन हें एक प्रोजेक्ट 2007 उद्घाटन केन्ना हांगा एक 10-35 बायलो एक समयार भितर हांगा आसिंत आज एक 20 जाण बायलो तशीच सानाची चेल्लियो 6 वर्सां 8 वर्सां ते समयार आमकां कळटा एक अम्मा नाजाल्यार एक बाप्पा ना म्हूण आसल्यार आशिल्ली एक स्थिती प्रत्येक आमी चेल्ली चेड्डू म्हळ्यार कशी आसता न्ही म्हळ्यार आमकां आल्योची गोरस जमना तशेंच न्ही तांणी नेमच्यांनी तांकां राबोवन न्हू तांकां शिकोवन न्हू आमगेले समाजान सुकून तांकां निमगून वार्डी करून न्हू आज ती एक कुटुंब जावन राबुचें आमकां आमगेले ते प्रवर्तनाचें देवाले स्वाम्याले आमगेले मालगड्यान सगळ्यांनी ब्लेसिंग्सान अशें कांय सगळें सान म्हूण जाल्यार सानच व्हड म्हूण आसल्यार व्हड ही कांय सगळें आमकां कोरुजांनी आजी ती आमच्या गुटां आसा हांगा म्हूण आमी सांगू आग्रही जातात एक हॉल हांवें म्हूण आसल्यार स्वाम्यान इनॉग्रेट केलें एक हॉल थंय भोरण्यान हांगा योगा क्लास खे मेडिटेशन खे अशें सगळें येवन हांगा करताय ही सगळें सांगताय तुमी सांग जाल्यार हांगा येयले जाल्यार एक वेगळी पॉजिटीव एनर्जी आसा खंय तें तांकां फील जाता हांगा कसलें एक फंक्शन करतल्यार तें फंक्शन हांवें तें एक डोनेशन हांगा दिलें म्हूण आसल्यार तें आमगेलें एक फंक्शन करचे बगे मात्र न्ही कोण नातिल्लीं जन हांगा राबून आसाय ते तांगेले चांगपणां वता म्हळ्यार एक डबल इंजीन इफेक्ट हांगा येवन एक फंक्शन केल्यार मेळटा म्हळ्यार
हांव जस्ट एक सांगूक आग्रही जाता तशीचे 2008 ते 38 फ्लॅट दयानंद अपार्टमेंट सांगे नेनी तांकां जुतुलकी फॅमिली नो रब्बून घेने घर ना पर ना म्हूण सांगिल्लें तांणी नो रब्बू न्हू तांणी रेंट खंय ना म्हूण आसल्यार तशी वेस्ट करता ते दुड्ड संहरीची गोर न्हू तांगेले चेडूं सिकोन न्हू आजी 5-6 जाण चेडूं तशी आशिल्ली फॅमिलीन सगळ्यान इंजिनियर्स जावन फॉरेना भितर गेल्ली म्हूण आमी सांगताय जाल्यार आमगेले प्रोजेक्टांत उल्यान उतूल पुरूश आमगेले समाजांत उले ते कुटुंब उंचारेन येना असो म्हूण आमकां मनाक करुयात तातूंत भोर फॅमिलीज तांणीच्या हांगा जातेरी तांणीच्या हांगा घर दवरून तांणी मारी जातेरी आनीक नातिल्ले फॅमिली ते हातूंत येता एक चेल्ली CA पास जावंक म्हण आमकां कळटा तातूंत की कश्ट आसना एका कायरीन जाता CA भितर ते फॅमिलीन सुकून पास जाली म्हळ्यार न्ही संतोश जावन आसना कायरी सांगूक हांव आग्रही जाता 2008 सौम्य स्वाम्यांनी बेंगळूर दोन ते सांगूचे कुटान सांगिल्लें कायरींत एक दिसा मनोरमा फ्रंट पेजारी कोळिकोडाक 4 जाण प्रायजान्येनी अक्का भाव आनी तशी आसली अन्न भयणी तशें सगळे 60-65 प्राय आसना आण तांणी तांगेले घरांत वचय भायर वचचें जायना चोंकू जायना बिसून वचय पळोवं वचय आमकां आलोची करूं पुरस्त आसा आमी सांगता नाका तशी आशिल्ले एक मनशान ती तांगेन हायजीन नाल्यार ती कशी राबताय म्हूण पेल्ले परमा आसिनी आण खाणां पट्टळी करून तांकां उदकान दितानी लागीं वचच्यानी व्हरतिना तुतूल पुरशी अंतरिक्षम तें शेरिनाय हे न्यूज मनोरमेन घाले आमकां तें व्हडलें दुख्ख जालें इती कोरयात म्हूण आमी आलोची करून आमी सुधिंद्रा मेडिकल मिशना लेगीत आलोची करून GSB विकास परिषद तावळे आसिनाय तांणी जाणांक सुकून एम्बुलन्स डॉक्टर्स व्हरून ते 4 जाणां हाडून सुधिंद्रा मस्कणाकीन राबोवन म्हाका दिसता म्हूण एक 6-7 मास तांकां राबोवन ट्रीट करून आयुर्वेदा ट्रीटमेंट सगळें करून आमी सांगिल्लें हांगा राबबाय तुमी अनुग्रहा प्रोजेक्टान राबबाय ना आमकां आमगेले घर कडेन वचूं खंय तांकां स्ट्रक्चरार हाडलें ना तांणी चोमकून एम्बुलन्सार चोवन आनी तांकां तांगेले घर कडेन व्हरून सोडलें एक जे दिसता ते मनोरमेर फ्रंट पेजार येयन भितर आमकां व्हडलें संघटन जेन्ना जाल्यार आमी तें एक्ट करून डॉक्टर रामानंद पै मामाजे सांगा तांगेले सगळे नेत्रोत्तारी तशें आसीन काय न्ही ते फॅमिली मात्र न्ही तशें आसीन भोर जाणांक आमकां आजी करूं जाता आमकां एक हॉस्पिटल आसा तितून मात्र आमकां तशें काय न्ही तें करूं जाता हाका जे आमकां जेन्ना धन सपोर्ट सगळें ते दुस्प्रभाकर मामाने आजी तांगेले एक्सिक्युटर्स जावन नाशिल्ले आमगेले मामा मारी आमकां हेल्प करताय देखून मात्र आमकां मुखार वचचें जाता म्हूण हांव सांगू आग्रही जाता उणें जाणापणी करताना आमगेले पुर्विकरान तांगेले होर्तूस इंडिकस मलबारकस म्हळ्यार 12 वॉल्यूम हांगा मेडिसिनल प्लांट्साचे एक बूक आसा डच घरान हांगा भरची करचे वेळार तांकां कांय मोल दिना तेणें हांगा केरळांत ओट मेळचे बगीक तें केन्ना सगळें इटी अच्युदेन म्हूण सांगिल्लें एका मनशान म्हूण सांगून हांगा व्हडलो प्रचार केलो तर आमकां अनुग्रहा दिसना हें शेरी न्ही व्हडा स्वाम्यान भितर एक लेटरार सांगिल्लें आसा आमगेल्या समाजान तांकां इतेंपणी आदरची गोर करता तांगेलें व्हडलें एक कॉन्ट्रिब्युशन म्हूण ते लेकान आमी तें एका सब्जेक्ट मुखार काडूं 2014 2013 गोवा वचून पणजी वचून गोवा गव्हर्मेंटा लेगीत आमी एक सेमिनार केलें कॉन्ट्रिब्युशन ऑफ कोंकणीज टू होर्तूस इंडिकस मलबारकस म्हूण सांग म्हाका व्हडलो संतोश हांगाचे एक कोंकणी प्रोग्राम दवरन जाल्यार आमकां कळटा वचून जाणा येता म्हूण ते एका सेमिनाराक गोवांत कोच्ची सकून 100 डेलिगेट्स अनुग्रहा प्रोजेक्टान सकून हांगाय सकून 100 जाण डेलिगेट्स कोच्ची सकून मात्र आसिनी तांकां बोर्न पेपर्स प्रेजेंट केले तें सगळें बूक जावन मारलो आसा तें सगळें हाडून आमी हांगा न्यूज पेपरारी हांगाचे मिडियान सगळें सांगिल्लें आनी ताजे रियल कॉन्ट्रिब्युटर्स म्हणून आज ते न्यूज होर्तूस इंडिकस येता जाल्यार अप्पू भट रंग भट विनायक पंडित हे 3 नांव लगेन आज पेपरार जावो नाल्यार खंय जावो पब्लीश करता जाल्यार येता म्हणल्यार एक व्हडलो संतोश आहा कांयरींत ते नंतर आमी कोच्ची तिरुमला देवस्थान ते सहायान कोच्ची तांगेन एक सांगलें जाल्यार तांगेन एक मेमोरियल एक पब्लीक प्लेस आहा
आमगेले कारनामारांक केन्ना एका कॉन्ट्रिब्युशन वर्ल्ड फेमस तें आमकां तुतूर परस कळना वर्ल्ड फेमस जावन आसीन तांगे नाका एक कॉन्ट्रिब्युशन सना जाल्यार एक मेमोरियल आमकां हाडू जेन्ना आनी भितर गोवाचे चीफ मिनिस्टर्स भितर येवन आमगेले एक प्रोग्रामाक दिगंबर कामत म्हणून एक चीफ मिनिस्टर आशिल्लो लक्ष्मीकांत पर्सेकर म्हणून चीफ मिनिस्टर आशिल्लो मनोहर पर्रीकर आशिल्लो आनी सगळें आसतना एक कनेक्शन तांकां सगळ्यांक दिवचें आनी ताका एक प्रचार मेळ्ळो ते प्रचारान आजी तांगेलें कॉन्ट्रिब्युशन ते व्हरतूच आस म्हळें न्ही आजी केरळांत तूं एक मानव येयल्लो तांकांय दिलें लगेन सांगूक हांव आग्रही जाता अशी 4 प्रोजेक्ट्स मेन जावन न्हू नर्मदा दयानंद एंडोमेंट फंडान सुगून आमकां हेल्प करून आज आमी रन जावन आसी जाल्यार सुधींद्र तीर्थ स्वामी म्हूण सांगीत जाल्यार आमकां सगळ्यांक की आमगेले मनांत आमकां आज आमी हे न्हय रेस्ट म्हूण आसल्यार आमकां आमगेले जिवितान एक सक्सेस मेळ्ळें नासल्यार ते स्वामी आले ब्लेसिंग्सान मात्र विश्वसेंच्यान ते स्वामी आले एक जन्म शताब्दी आमकां येता 2025-26 जाल्यार आमकां कितें कोरका एक कमेमोरेशन जें आमकां आनी आमचे पिळगेक आमकां एक कमेमोरेची बिल्डींग जें आमकां म्हूण सांगू न्हू भाग्याक आमकां एक प्लॉट अशीची कोची गोश्रीपुरम देवळा लागीं जावन आमकां आशिल्लें तांकां आमी प्रोजेक्ट घालन हांगा मुखार तुमकां कळटा सिनियर सिटीजन्सां राबोवच्याकी तशीच भायर साकून कोण येता म्हण आसल्यार एक लेगीन चांगरीतीर राब्बू आसून एक सौकर्य एक देवळां वच्याकी सेफ जावन आशिल्लें आमगेले समुहा आमगेले ते एरियान भितरी जावन न्हू एक प्रोजेक्ट येता तें बाय नेक्स्ट इयर लास्ट जावन कंप्लीट जातलें आमगेले आग्रहान आसी स्वाम्याल ब्लेसिंग्स आमी ऑलरेडी काण घेतले आनी की आमकां स्वाम्याल आशिर्वाद जे आमकां म्हणून हांव मागून घेता आमकां कळटा खंयचेय एक प्रस्थान मुखार वचूंक म्हणून जाल्यार ताका धन जाय वर्क करू अशें वॉलंटियर्स नाल्यार आळन जाय मेटिरियल जाय मॅन मनी एंड मेटिरियल म्हणून सांगप आसा हे डॉनर्स म्हणून सांगीत जाल्यार स्वागत प्रसंगान तूं सांगिने रंगबडमान तांणी तें आशेंगान न्ही तांणी कोरनेमचें आमकां चड आळांक उलपडती करून चड आळां हेल्प करूं आमकां एक ट्रस्ट फॉर्म करूं म्हणून आजी ती आमची लेगीत नाय तशें तांणी तें घाल्लेलें आमी तें कोरनेच्या सांजसान येवन प्रभाकर मामान उचने व्हडलें आमी हें साने जावन आराम भिले वेळार आमकां आलोची करूं सरी जायनासलें तसो एक विशण ना आसलें बूक दिवप ना जाल्यार पेन्शन दिवप मात्र तो उद्देश आशिल्लो जाल्यार आजी आमगेल्या समुहांत तुलकी जाणाक आमकां तें सहाय करूं जाता मंथली पेन्शन्स दिताय एन्युअल ग्रँड दिताय नर्मदा दयानंद फंडान साकून तशें अशें भोर कुठं काही वयलें म्हण आसल्यार एक जिविताक आवश्यक आसें न्हय रोटी कपडा मकान म्हूण सांगूचे बके फूड क्लोथींग शेल्टर हे बेसीक निड्स आज हे ट्रस्टान साकून कांय नातिल्ल्यांक आमकां करूं जाता ते नंतर मेडिकल हेल्प व्हडले गरीदीर हे नर्मदा फंडान साकून करून येता एज्युकेशनाक मागीर एक ट्रस्ट म्हळें न्हय तुमकां कळटा जे आमच्या बरो आमकां ATG कोणूय डॉनर्स एक डोनेशन दितले तांकां एक सान्याचें एक एक्सम्पशन आसा इनकम टॅक्सान तशें तशी करचे वेळार सगळ्यांकय कोरका म्हणटा बाकी आशिल्ले कम्युनिटीक हे सगळें कोरका म्हूण ते लेखान अशें एक डायवर्शन डिविएशन सान्या जावन आमकां कोरका येता आज हांगा जाल्यार ഈ കോർപ്പറേഷനാൻ സാക്കून കസൻ ഹെൽപ്പ് ആംക മേളനാസിനെ ഇത് നമ്മളെ അവിടെ നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാരെ മാത്രമാണല്ലോ താമസിപ്പിക്കണം കസൻ എക്സംഷൻ നമ്മൾ റേഷൻ സരി നമുക്ക് ആജിപ്പിത്തന എല്ലാവരെയും താമസിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ हमसे വേണ്ട आमकां आजी आमगेले समाजांत आमकां स्ट्रंथ आसा आमगेल्या जनपदांत चोमच्याक आमकां खाऱ्यांक न्हयत्यांक हांगा राबोवन गव्हर्मेंटान रेशन काणेंकान आवेश आज भितर येयलें आनी हेंच्याकय पण म्हळें आमगेले आग्रह आमगेलें कल्चर आमगेली भाशा आमगेले फंक्शन्स आमगेली रिती आमगेले सगळें कुठं काही आचार हें सगळें आमगेले सगळे प्रोजेक्टांतूय आमी करून येताय हाजें सगळें कारण आमकां स्वाम्यान तेमचें गायडन्स वॅक्सिना समयारी कोविडा समयारी सगळं चांगरीतीर आमकां हेल्प करूं जेन्ना आसा आतां हें सांगिन न्हय उणें कुठं कायरींत आमगेलें कायरीन सगळें दिकून मनाक करचींत हाजी स्वामी आले आमी रिक्वेस्ट करताय तेमी सांग जाल्यार हांगा राबून तें वर्डीक जें आमगेलें तें फॅमिलीसांक आमकां
अक्षर दिमचे वेळेरी ब्लेसिंग्स दिमचे वेळी तांकां आयल्यागेन ब्लेस करता तशीच इंजिनियर्स जावन तेजे जेणे एक दोग जाणां चेड्डू म्हाजी हे होळां आसा तांकांय आशिर्वाद कोरका म्हूण स्वाम्याले मागून घेवन मुगेन दोन उतरां बोजा की तेंच्या वांगडा उणें उरलें नासल्यार स्वाम्यान माफ कोरका म्हूण सांगा. प्रथम जावन देवालय तशीची आमगेले स्वाम्यान स्मरण करून हांगा म्हणलेले सर्वांकय प्रितीन आशीर्वाद करतात. दानं भोगश्च नाशश्च वित्तस्य त्रयो गतयः. ದುಡ್ಡು ವಸ್ಕೇಂಬ ದುಡ್ಡು ವಸುಚ್ಚೆ ದುಡ್ಡು ವಾಕ तिन्ही वाट घेवच्याक लोकांचो चारी एक वाट ना दुड्ड वच्याक. कशी ती दुड्ड वच्चे दान भोगू नाशश्च. दान कोण दुड्ड सरता भोग कोण स्वतः कोण मागीर अशी दुड्ड कांडो वर नाश जाता. तशी तीन वाट खंय लोकांत दुड्ड वच आसली वाट. भोग करता मनीस कसलकी भोग नाना प्रकाराचेर भोग आसा. हजार वाट आसा 6 वाट आसा भोग वचाक भोग कोण दुड्ड सरोमच्याक. ह्यो भोग केल्ल्या रे ते वेळेर सूख मेळच्या पुरो मागीर कश्टच. जाल्यार दान म्हूण आसा नाश तो नाश जाता. इडी रैड कोर न्हू नाजाल्यार दुड्डू कांडो कोर न्हू नाजाल्यार वड्डी दुड्ड दीव न्हू आनी खंयचे प्रकाराचे रे दिवनतीन वापास जावन नाश जाता. कशी पण नाश जाता. मागीर दान म्हूण एक आसा तें आतां भोग आसा आत्तां बगे मात्र तुगेल खातीर दवरची. तूं मात्र करता तो भोग नाजाल्यार तुगेले फॅमिली नाजाल्यार आयच्या काळाक एकले आड कोरका फ्रेंड्स म्हळ्यार ते इत्याक तागेले प्रभाव दाखोवच्याक हे भोगांत भोग पळया कितूल म्हूण भोग करुयात मनशाक. आजी भोगाक प्राधान्य दाना न्हय. पळया की आतां अंगडी आमी वतात तशीच हेंची मळभूमजा गेला पुरो अंगडी पळया कसो जाल्यार तो दुड्डू आसा की कितलो लक्ष कितलो कोटी आसा जाल्यार निमिश भितर तो दुड्डू चलव करुया. निमिश भितर ते सत्पात्र जाता म्हण ना जाता रे अंगडीच्या व्यापार जाता ताका एक लाभ मेळटा नाजाल्यार ते घेता तो ताजे कस्टमर ताजे वचून कंपनी सर्वांकय लाभ जाता. जाल्यार दान म्हूण एक आसा ते दान म्हळ्यार श्रेष्ठ. ते दान आसा भोग आत्ता मात्र दान परत्रच. आत्ताय तुका पुण्य मेळटा मागीर तूं मेल्ल्यार एक पुण्य मेळटा. एक काणी येता एक तळ आसीन खंय ते तळ्यान तूं कासव त्या कासवा मेळ त्या कासवाल नेमकीन घे तूं कोण आशिल्लो पूर्वजन्मांत. हांव व्हड एक राय आशिल्लो भोग करता करताची आजी आमकां न्ही कर न्ही दान इन पुरा
आम यो कासो जावनु जन्म आयला म्हाका योग्यता मेळ्ळू ही योग्यता दिल्लेली आम कसं नाही भोग केलेलो आता मेळ्ळें की कासो जाम असून दीनतीन रबिल्लो भोग केलो दान केल्यार सुमो तेंके सर्वा केदनाय आम करनी असिने केदनाय पुण्य काम मेळता दान केल्यार पुण्य दानस कशी दान कोरका लज्जया देयम ह्रिया देयम लज्जा केदनाय उजव्या हातान दिले ने दाव हाता कळू ना आम दान करच्या आयचे काळ आस रे दान आस आमी केदनाय पेपरार पळयता 5,000 रुपये दिल्लो आसतो ताजेर व्हड एक पेपरार कट्टींग जावन व्हड जावन ताणें 5,000 रुपये दिल्या हांगा उण रे कर्नाटका आस हांगा पेपरार एमची उण आस ना म्हण आमी सांगना ती उणें आमी कशी दान कोरका देवान म्हाका दिल्ल्या तोंड लजेन लज्ज पावनु खंय दिमका ताका लज्जया देयम उपनिषद सांगता आमी कोणय न्हय देवा म्हाका दिल्ल्या म्हाका दिमच्या जाता म्हण आज कशी गे आम दिता एक नाम स्टेज कोर न्हू ते स्टेजार व्हड एक नाम कोर एक गांवान तूं स्वामी स्कॉलरशीप दिमका स्वाम्यान जायत रे दिव्या चेडवा ते वेळे बेट्टेलस तांणी इतले तुमगेन प्रोग्राम म्हणलें 15 जाण तांकां उलोवंक ते चेडवांक स्पिरिच्युअल लेक्चर खंय दैवा म्हणलें की आमी पुरा कट करेन खंयचें दवरेनी कित्या आमी दिमचें ना लजेन दिमगाम आनी योग्यता पळोवन दिमगाम पुराण आयकाण येता दोनी न्हंय आशिल्ली खंय दोनी न्हंय तुगेलें तळें ते तळ्यान तूं हे तळ्यान तुकून ते तळ्यान उदक वता तळ्या हांगा तकून वता थंय मस्त पक्षी मृगादी आसा रानांत हें कोणूय एक पक्षी मृगादी ते तळ्यांत येवन एक उदक पिनात नाल्यार डोंक आसा ते डोंक येवन एक मस्सल हेसरी जाना ती मस्सल येनाದಂತೂ निमगीता किती दुखून तांदू कोणेय काणा ती फुडें हे दोग जाण बेणयो खेसिल्ली राणी इक्किते मेळ्ळा रे बेणये दिमचे बेणये इते मेळ्ळा रे तिका दिमचे दुसऱ्यांक कोणाकय दिमचे ना ते दुखून हे जन्मान देवान तांकां दोनी तळ जाण सृश्टी केले आनी ते तळ्याक लज्ज पावंक खंय पूर्वजन्मांक केलो रूख घासेम गाम आमी दीव न्हू कोणाक कशें न्हय दीनी आज आमकां उदक कोणा तागे खातीर पिता उदक ना दुसऱ्या खातीर आसूं उदक ते उदकास आसूं का म्हणलें कोण ते तळ जावन सृश्टी केलेली खे देवान तांकां लज्ज कोरका पूर्वजन्मांत आमी केलेले चुक्यो तेट ते दुखून दान कशी दिमका कोणाकच योग्यता पळोवन दिमका भरपूर आसा रे सामान ताका व्हरून दान दिल्यार प्रयोजन ना तो गेमच्या पुरो ना म्हण आमी सांगना ती तांतू इदोरके आमी इत्याक
एक स्कूल फीस आम्ही एक प्रोजेक्ट कळलं केशवेंद्र कितें तांगेल ट्यूशन फीस फुल मतलब स्कूल कॉलेज फीस इंजिनियरिंग फुल फीस पेमेंट करचे आनी तांणी दोनी चेले वचून घेवचे ना आनी आतां सांगीन पा कितली लिस्ट ताजी कितली आसा ती कितली स्थापन आसा रे कितली आसा ती दिमची तशी अनुग्रह एक न्हय मस्त जाण आसा तशी फुल फीस दिमचे एप्लिकेशन हाडयना एप्लिकेशन हाडोवचें आनीक तांगेल घरा वचून तांकां योग्य आसवे म्हण पळोवंक तांतू बरें न्ही बापाल जो लिते म्हण बापसूल जो लिते तो ऑटो रिक्षा धांवडायता जायत गेल्ली रे दोग जाण गेली एक प्रपत तांतुली घरांत तूं तांणी वच्चे आनीक 2 माळये घर व्हड माळये घर असो व्हड ना बेल्ले मारन भितर गेली भितर ताल भायर कारपोरच्यान तूं 2 कार एक ऑटो ऑटो ना ऑटो म्हणून एक कोणाकी भाड्या दिले अंदे भितर गेली घर पळयलें ब्रह्मांड आसा घर स्वामी तो मनीशू एक कॉलेजान तूं प्रोफेसर ओड कॉलेजाचो मिगेल घरान स्वामी ती टीव्ही ताका आतां टीव्ही न्हय एलईडी मिगेल घरान ना स्वामी इतली व्हडी एलईडी ताज्या व्हड एलईडी ते घरांत आसा स्वामी रिजेक्ट केलें आनी एक चरणान जालें आमी सांगेन एक 2 जाणां मेडिकल स्टुडंटान दिमका रे पळयला रे गेल्ली घरांत चर्डान एप्लिकेशन घाल्या वच्चान पळोवच्यांनी गेल्ली एक गांवांत नांव न्ही सांगचें समजना बापसू तुमी अशी घाल्ले न्हय तुमगेले चेडा मेडिकल शिकता बाप्पा अम्मा सांगता आमगेले चेड्डाक स्कॉलरशीप दिवन शिकोवंक घाल आविश ना आमकां तुमी दुसऱ्यांक कोणाक दियाक चांग ते चेड्डांनी त्या घाले न्हय मोबायल गेमच्या म्हळ्यार रे योग्यता पळोवन निमकां आमी गेमच्याक आमी पळोवन दिमकां ही जायची एक मेळटा म्हणून गेमचे न्हय आसा न्हय मस्त आसा एकल्यान चांग एक मनीस तो वर्साक एज्युकेशना खातीर तागेले हातान तुले ताणें केलें नास एज्युकेशना खातीर तांणी 4-5 जाणांनी ओट्टू करून 1 कोटी रुपये दितात तो स्वता 50 देखून 60 lakhs दिता मिनिमम आमी मिनिमम सांगीन न्हय तागेले शिकून जालें इंजिनियरींग जालें पुरो आसा तागेलें आतां पुरो आसना मोबायल वॉट्सॅपान तूं वार्डीक जाली तेचेर डावार्डीक जाली एक तो आमगेले येता ती आमी समाधान करपाक जाता न्हू तांकां अरे ताण तो 50 की 60 लाख रुपये ताण बघूया तागेले चेडा दिवया तो दिना तागे लब्बान तुलो इतली वांटो समाजाचेर डुवान जांग काम नाल्यार समाजाक जांग काम हें दान एक दिसाने वर्षाद दिता तो आतां कितले वर्ष गेली म्हूण पळोवंक ताणें ताणें वार्डीक एक सांगता न्हय
ती कितले वर्ष कितले लक्ष रुपये इंजिनियरिंग आता दिल्या म्हणून सांगितलं रे तुमकां काय कळता इंजिनियरिंग फीस कितले रुपयांच्या बरोबर फुल पेमेंट वार्डिगे श्री सांगना स्वामी तांकां ते ग्रुप आसा वार्डिग तावळी तागेले बायले ते ग्रुपात बायलेन बेजार करचें आस रे सोड रे हें सगळें इतलें तूं तें प्रतीक्षा दवर न्हय न्ही स्वामी म्हाका तेरतार न्हय हांव प्रतीक्षा दवरचें ना जाल्यार ही समाजा मेंटालिटी पळया म्हूण ताणें सांगचें आजी कोणें दिता जाल्यार तो आगेलो आसा दुखून दिता तुगेलो आसा जाल्यार दिता तूं आनी अधिकार रायट ते रब्बिल्या दानांतू रायट हे आमी सांगचे अशी न्हय जांगल चोया तुमी उदाहरण समेत दिता एक मनीस आमगेले ते बालकाश्रमा शिकून येयले MBA वेरान केले न्ही ते आजी दिवस खंयचे ते एन्युअल डे सर्टिफिकेट दिवचे आमगेल्या आश्रमां शिकिल्ली अशी तशी आमी नोट केल्या रे फस्ट ते दिवचे इथं ते चडवोचे थोडचे बरो आसता तातूंत सर्टिफिकेट घेवन न्हू समी चमकून गेली ती बायल मनीस मागीर ती कपल तिगेले पुताय न्ही पुता कामच काय येयली मागीर एक 2 वर्स ज्ञान येता आमगेली स्वामी ते बँक आसा ते बँकान GM आमची गेलो ED आमची गेलो स्वाम्यान एक सांगता आमगेले पुताक इंटरव्यू येयल्या स्वाम्यान एक सांगता तूं चुरले न्ही स्वाम्याला आश्रमां शिकिल्लो चेल्लो ती आमकां ऑर्डर करता बायल मनीस 10 जाणां मुखार आमकां तेन्ना म्हाका तागेले पूत सांगिल्लें आमी चंदू कोण सांगितल्यार मॅडम काय कळटा रे कसं नाही पडी करू मला रे अधिकारो ते आसो रे जेले आज आमी कोरका जाले ने योग्यता पळोवन तें तशी आसो आमी कोरका जाले ने आमी कोरकाचीच इत्या हे आख्ख मार्क घालचे कोणें देवान कित्या आमी सर्वे करता ती दान कोणाकी म्हळ्यार देवाक मानव सेवा माधव सेवा ते राब बरें ते आसो कित्या हृदया भितर आशिल्लें देवाक म्हणलें कोण हें म्हाका करता तागेले भितर एक जिवात्मा आसा ताका करता तागेले भितर आमच्यान परमात्मा आसा ते परमात्मा सेवा म्हणून आमी करताय जाल्यार आमी देवाक तशी मनान आमी कोरगा आमगेन कोरका जाल्यार कर्तव्यता नाना जन शुश्रूषा कर्तव्या करवन्मिते हे मध्वाचार्य तागेले गीता भाष्यान गीता तात्पर्यान सांगता आमगेले आमी दान कोरका नाना जनां शुश्रूष कोरका कशी शुश्रूषा कर्तव्या कोरका जाल्यार तुगेलें कर्तव्य ड्यूटी करवन्मिते गव्हर्नमेंट टॅक्स दिवन तिरा बुजायना तशीच आमकां मेळ्ळेलें आदुली एक वंटो गोरका जाल्यार पळया कितली दान दिवन भर जले आसा ती तशीच हांगाय जाल्यार एक चांग आमगेल्या समाजाक उद्धार जावंका आमगेल्या समाजान तुवें दुर्बलपण
दुर्बलपणान तू होड दुर्बलपण खंयचे रे गुणाचे दुर्बलपण दुड्डवस आजत्तावत्ता दुड्डू कोणाले हाता रब्बुना ती लक्ष्मी चंचला म्हणजे तिका जले गुणान दुर्बलपणच मो ते होड दुर्बलपण तेच खातीर तर स्वाम्यांनी चांग गुण आणि जामका चांग विद्याभ्यास जामका म्हणून सगळ्याकडे बालकाश्रम मारांबेन नांगाई आता चरडू उन्नतीने कितली वर्ष जेन चांग जामका म्हणून गुणान स्वाम्यांनी अंगसीन सुकृतेंद्र बालकाश्रमान सुकृतेंद्र दुर्बल बालकाश्रमू म्हणून घालेने स्वाम्यान बोर्ड पळयने कारकळान काढते आम्ही दुर्बळ्या खातीर केले नाही गुणा खातीर म्हळ्यार गुण जाम चांग गुणवंत जाम काम आणि विद्यावंत जाम काम विद्यस दुड्डवस गुण ना जाली ती प्रयोजन गुण प्रधान लोकांत तो दुर्बलपणच मो ते हॉट ताजे दुर्बलपणच जाल्यार ते दुर्बलपणच दुर्बल दुड्डू आमगेल्या समाजान दुड्डू म्हूण मात्र न्ही चांग संस्कारवंत दुर्बलपण म्हळ्यार आरोग्यान दुर्बलपण जावयात मनान दुर्बलपण जावयात तेंचे अनेक प्रकारचे गुणाचे जाल्यार अंगा चांग आमगेल्या समाजान तूं खंयचे प्रकाराचेर दुर्बलपण आसूं नज पळय तांकां चेड्डू नासिनी तांणी भोग कोरया आसिने एक व्हड एक उदाहरण अशी मस्त जाण आसा ती आमगेल्या समाजान तांणी कोरया आसिने त्या वेळार तांणी खंयची ती डॉक्टर न्ही तिगेले बामूण कोण दयानंद कामते सायंटिस्ट की एअरलाइन प्लेन इंजिनियर खंय सावदीत न्हू रे तांणी आसीन तांणी कसं नाही कर न्ही तांणी कोरया आसीन भोगया आसीन जाल्यार ते चांग आमकां ना आमगेल्या समाजाची जी कोणकी आसा ती कश्टार आसूची तांकां उद्धार जाम काम व्हड म्हण रे सांगतरी म्हाका ताका आसीन तुका दान दिल्लें तुका दी तूं दिता म्हण पळोवया आमकां देवान दिल्ल्यार जालें ना दिमचें तशें म्हण दिमगा तें व्हड एक पंत कोणकी सांगिना स्वामी अशी तशी अशीच सभेन तुच रे आमी सांगिना हे गांवांत कितले जाण सावकार आसा ती ते सावकारा लेकिल्यार कितलकी जास्त आसीन मू सावकार म्हळ्यार दुडवेली ना मू मागीर तेन्ना कोण देवान दिल्ल्यार जाल्यार ना दिमचें तशें जाम गा तशी व्हड एक मन कोण तांणी कसन संपादन केलें ना संपूर्ण संपादन केलें ना सद्विनियोगो सत्पात्रें जाम गा आमगेल्या समाजाचे अरे दान कोरयात आत्ता कापिने दिमगा आतां दिमगा इतें सरबत निंबी आवदाक कापी पिल्यार यो कापी आनी के उष्ण जाता तेतूंत सत्पात्र कृष्णू पळया दाना विशयी 18 अध्यायान तो एक अध्याय दान विनियोग देवालो दान करचें एक अध्याय ताका खातीर मात्र दवरला देवान म्हळ्यार तूं तुलें व्हड पात्र मनुष्यत्व बरें जावन आसूं का आज आमगेल्या समाजान ना रे खंडीत तसलें दुर्बलपण ना खंडीत नाम सांगियात मी काश्मीरा गेले न्ही अशी सांगचे न्हय आमी फर्स्ट सेकंड एक प्लॉटांक गेले न्ही तांणी राबिल्लें घर आसा ती आतां ते सब्जेक्ट येयले देखून आमी सांगता ती गव्हर्नमेंट दान करून दिलें आसा ते रातचे कशें की देवाक गोतू टेंटच न्हय टेंटां राबिल्लें आसाय टेंटां देखून तांकां आनी एक घर मदीं एक रुमांत आमी वचन आमी थंय राबिनाय कसं की आमगेलें नाम सांगून 20 घर तांकां शिफ्ट केली आज जाल्यार
काश्मीरांत आज आमगेले सारस्वत रे ते खातीर आमी सांगता ती सगळे नाहीत ती टेररिस्ट आले बाधा साण एक कुडील म्हणून तांतुरापची आसा ती जेमच्या कामच्या ना तांकां आज एक पेपरार वचीन कते हें कोणें आज वरान सांगा न्ही रे पेपरार ते सांगता ती बिहार आतेशियस कारण खंयची एक गांव हें कोणें सांगा न्ही आज वरान तांकां रेशन ना कोरोना वेळेर दम हें टेररिस्ट येयले न्ही तांकां बिश्टा येता तुमी हांगा वचून वचूं का आमी कितले भाग्यवंत म्हूण सांगचे खातीर आमी सांगचे रे आमी सांगच्या बरोबर आमी कितले भाग्यवंत टेररिस्ट लास्ट तांणी कोण केल्यार सांगू न्हू मागीर मिलिटरीन सामान दिलें आमगे जांजाम चायचे मास मास आमगे जांजाम चस्मो राज्य आमी करता ती आजी आमगेल समाजान ते ना देवान ते दूर केले हांकां सारकी स्वाम्याल दया खंडीत ना म्हूण सांगुयात रे आसच्या पुरो 0.1% नाल्यार 2% इथे ना म्हूण आमी सांगना ती इत्या हे जीवन आसूचे कशी रे प्रारब्ध भोगच्या प्रारब्ध आसता एकल्याक तागे चांग गूण आसूचे ना ताका चांग जाता तागेले जातकांत वायट आसा जाल्यार तांकां तें भोगूंक काकी जाता भोगूच्या खातीर सांगचें आसा पटळ हाडचें पटळ व्हरचें म्हूण तें दुखून आसता ना म्हूण आमी सांगना ती तशी चांग तांणी आमगेल्या समाजान कोण की कश्ट आसा तांणी संपादन केलें संपूर्ण आज कसले प्रोजेक्ट केले देवान करून घेतले आनी केजलरी चांग जे आमकां कसली प्रारंभ करता ती म्हूण मागून घेतल्या देवान परमात्मान व्यास रघुपती नरसिंहान ते प्रितीन तांगेल्या मनांत उली इच्छा परिपूर्ण करून दी आनी केजलरी चांग एक समाजांत असलीच एक व्यक्ती आमगेले समाज उद्धार जे आमकां चांग मनान जे आमकां म्हूण आनी की आमगेल्या समाजांत तशीच व्यक्ती एमची तशी तांगेल कसलकी चांग जमची तशी समाजा प्रयोजन जमचे तशी देवान अनुग्रह कोरका दानमेक कलौ युगे म्हूण सांगता ती दान कलियुगांत मस्त मस्त करूं जाय न्ही जाल्यार दान एक आसा जाल्यार पमता तसं न्हय दान कोर आनी के जाल्यार समाजांत कश्ट कसं नस की ते निवारण जमचे तशी देवान अनुग्रह कोरका मात्र न्हय कसनकीच निरंतर बरेपण अन्नदान की इत्यादी करता ती पुण्या काम आनी के जाल्यार तसन पुण्या काम तसल रूपार आसन पुण्या काम आनी के जाल्यार वृद्धी जमचे तशी व्यास रघुपती नरसिंहान तशी लक्ष्मीपती वेंकटेशान अनुग्रह कोरका म्हूण देवाल प्रार्थना करून नबेतात नंदन मल्ले मामू बाबू रघुत्तमन मल्ले मामू तांणी मुखारेम का स्वाम्याले मंत्राक्षत स्वीकार कोरनु प्रथम जानु वर्डिक जानगलेले हेमा अनेक तंगले पतिजान आसिल्ले लक्ष्मीनारायण शेणाई कोच्ची मुखारेम का तांकां फिफ्तांसीक कोच्ची एक सुपुत्री लगन आसा तांणी कुटुंब समेत येताय स्वाम्याले मंत्राक्षत घेवच्याक तशी तांगेली सहोदरी जान आसिल्ली उमादेवी मुखारेम का वेट ऑन द बुगा विद्यानंदार कामत रब्बाई विद्यानंदार कामत स्वाम्याले मंत्राक्षत घेवचे बगेक लग्गी तुम्ही येऊ का तेजानु दीपा विठलदास प्लीज आई ओगी स्वाम्याल मंत्राक्षत गयाई अनेक अनुग्रहांतु रब्बूनु तंगतकुंचा लेकान सिक्कुन पास आउट जानु अत वेल प्लेस्ड जानसिल्ले सौम्य विपै बीटेक जानु अत IBM वर्क करता सौम्य विपै स्वाम्याले मंत्राक्षत घेवचे बगे मुखारेम का तशी वेगळ दोग जाण आसाय प्राणेश आनी नितीश तांकां दोगांकय एकल्याक नीट एग्जाम आनी एकल्याक आमच्या वचून अवस्था तें देखून तांगेले बगेक
अंगा स्वाम्यालिगी मंत्राष्ट्रत कांगताई अंगेले कोच्चीचे कमिटी मेंबर्स प्राणेशम कम्मत आणि नितीशन शनाई सक्टानी बीग टक कंप्लीट कोरनु आता वेल प्लेस जानसई देवाल स्वाम्याला अनुग्रहान करताना अनेक अदम अनुग्रह कोच्ची कमिटीचे सग्गचार्जे वहिച്ചു കുറച്ച് രമേശ് പൈമമ്മാക്ക് നന്ദി ഔപചാരിക നന്ദി കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തി കുറച്ച് പേര് അപ്പേത एक्सिक्यूटेशन प्लीज एमका प्रसाद गावचा समाले ना उस दिन तैले निकल अंगच कार्यक्रम समाप्ति जाना पड़े स्वामी देवदर्शनाक अंगेले कर्णकोट देवळांतु बारी सरताई सक्टानी थंग पावका अनुग्रहान थंग व्यवस्था केले तन्नेक सक्टानी ते स्वीकार कर जाऊंगा बच्चा का तशीची आजी अंगा स्वामी स्वीकार कर सके अंगेल बालिका तन्नी इले नसिनी तन्नी अत एक मुक्कार्यों का प्लीज स्वामी का स्वीकार कर सके तालम गेनु चंगरूपान स्वामी का स्वीकार कर सके मुक्कारी लेनी तंका सज्जके लेनी वाक्य सिन्नी अम्म मार तन्नी एक मुक्कारी स्टे वेदी लगे ने रबुगा तमेले संगदा आइलने सही कहानी मात्र